29-30 भुरगे ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचे शिकार जाले आनी ते डिपोर्ट केल्यात अर्दे आनी ज्या तरेन तांकां हांगासरल्यान वतना जे कमिटमेंट दिले ते कमिटमेंट फुलफील जालें ना आनी तांचे पयशे तांकां परते मेळूना आनी ते रॉंग मार्गांतल्यान तांकां धाडल्या अशें तांचें तें सगळें म्हणणें आसा तांचें सगळें आयकून घेतलें कारण हो येता होम डिपार्टमेंट आनी बाकीच्या म्हणजे तो क्रायम आसता आनी कितें तें सगळें तातूंतल्यान पळोवपाक लागून तेंच्या मुख्यमंत्र्या कडेन भेट घालून ताचो फुडलो प्रश्न कितें आसता तो सगळो सुटाव करपाचो. भुरगे पळय मुजबूर येयल्ले तांकां कोणाक हेल्प कोना म्हूण ते मुजबूर येयले म्हाका मातसो जस्टीस दी म्हूण कित्याक हे बाबडे आतां ते चोय दिसांक ते अमेरिका गेल्ले ते एजंटान धाडले तांकां सो आतां तुमी चोयला आसतले टीव्हीचे बी तांकां बेडी घालून प्लेनान घालून धाडले ते रानां रावल्ले भुरगे हेंक रानां व्हरून दवरले आतां तो एजंट आहा हे कितें म्हणटा आमकां वत पूण पयशे दियाय न्हू कितें पूण आमकां जस्टीस आमकां पयशे दियाय न्हू ते आतां एकूय पयशे दिवपाक कोण पयले तांकां धमकी दिता आपणा बायल PI म्हणटा आपणाक मेवणी अदवगाद म्हणटा तुमचे केस घेता आनी एकल्याची टीम केस घायली ते एक्स MLA भणीचे चेड्याचेर हांव कितें म्हणटा केसो दादागिरी केसो काय म्हण तूं ताका भुरग्यांक दादा होणा थिंगा आनी वयल्यान तूं ताका हें कोता दादागिरी कोता केसो मॅसेज धाडटा आनी कितें कितें आतां हांव कितें हें तो भुरग्याक कितें जालें हें आतां आमगे नायरकार आसले भुरगो तो आपूण सुसायड करता म्हणून हांव कित्याक रीड हार करूं जाय म्हूण गरीब तो भुरगो आतां हें कोणाक कितें जालें जाल्यार हो रिस्पॉन्सिबल हें धरपा जाय पुलिसीन